हॅलो फ्रेंड्स, देव तुमकां सगळ्यांकू बरो दीस दिव। म्हजें नांव जेनी आनी म्हाज्या कुजनान तुमचो सगळ्यांचो स्वागत आसा। आयची रेसिपी आसा बर्न्ट बास्क चीज केक। जाणा हांव नांव मातशें व्हड आसा पूण रेसिपी एकदम सोंपें आसा। घरचोच आमी पनीर यूज करून कशें चीज केक करूंक जाय तें हांव तुमकां आयच्या रेसिपीन दाखयतली। चला मागीर सुरू करया। सगळ्यांत पयलें आमकां हे जे टीन आसा तेका लायन करून घेवचें आसा। म्हाजे कडेन एक बेकिंग पेपर आसा, तेका आमी बेश्टे अशें ह्या टिनान भितर घालूंक जाय। एकदम परफेक्शन नाका हेका, म्हणजे एकदम सर्कल गोल आकारान तेका कातर भितर घाल, सायडीक बरेंशें घाल, तेशले हेतून कांयच नाका। बेश्टे पेपर घेवन अशें एकदम सिंपल वेयान भितर हेका घालूंक जाय। बस हांव करता तशेंच एकदम रस्टीक चीज केक आसा हे, बस पळय रेडी जालें। तर ही रेसिपी एकदम सोंपें, एकदम सिंपल, कोणेंय हेका करूंक जाता आनी तुमी सगळे हे करून तुमकां एन्जॉयमेंट पळय कशें येतलें खाताना। ह्या हांवें घेतला आमचे देसी चीज केक, इंडियन चीज केक, हेका म्हणटात पनीर। आतां हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता की पनीर जेन्ना तुमी घेतात तर प्लीज फ्रेश पनीर घेवचें। ते पॅकेटांनी येतात ते पनीर घेवचें न्हू, कित्याक तेतून उदक आसना, तेतून जे मॉइश्चर आसता तें ना आसना। तर घरान केलेलो पनीर घ्या, नाजाल्यार डेअरींतलो पनीर तुमी घेवंक जाता आनी एका मिक्सरान घालून मिक्सर जारान मातशें एक 5-10 सेकंड आमी मारून घेवया। तेतून हे जे पनीर आहा ते एकदम कन्वर्ट जातले, चेंज जातले आनी क्रीम चीज टेक्स्चर हेतून येतलो। आता हे आमचे क्रीम चीज रेडी आसा पळय, एकदम स्मूथ हे पनीर जाला, म्हणजे हो आतां पनीर आसून क्रीम चीज रेडी जालो। एक दुसरे बोल घेतला हांवें आनी तेतून हे जे आमी पनीराक मारून घेतलेलो, मिक्सरान वाटून घेतलेलो, तो आमी ह्या व्हडल्याशा एका बोलान घालया। आतां इम्पॉर्टंट हे आसा की एका कुल्यारान हे जे पनीर घेतला आमी, जे क्रीम चीज हेका केला तेका बरें करून मारून घेवंक जाय, म्हणजे हेचें जे टेक्स्चर आसा, जे फील आसा तें मातशें चेंज जावंक जाय। तर पळय अशें एकदम बरें करून हे बरें हांवें मारून घेतले, एक 5 मिनट भर कुल्यारान बरें मारून घेतले आनी तेच्या उपरांत हांव हेतून घालता साखर। आमची नॉर्मल साखर हांवें मिक्सरान घालून एका ग्रायंड करून घेतला, पिठी साखर करून घेतला आनी तेतूनच हांवें एक व्हड कुल्यार मैदो घातला। तुमकां जाय जाल्यार तुमी शुगर फ्री साखरूय घालूंक जाता, कांय प्रॉब्लेम ना। आनी साखर घालतकूच मैदो घालतकूच हेकाय बरें करून मिक्स करून घेवंक जाय। पळय हांव हातीन पळयता, म्हणजे साखर आजुनी चर लागता जर हातीक, तर मातशें आनी एक 2 मिनट हेका बरें करून मारून घेवंक जाय। इम्पॉर्टंट हे की सगळे साखर हेतून बरें करून मिक्स जावंक जाय। तर आतां हे आमचें बॅटर ऑलमोस्ट रेडी जाला। नेक्स्ट हेतून हांव घालता इल्लेची चिमटभर मीठ घालता। आनी तुमकां एक म्हाका इम्पॉर्टंट सांगूंक जाय की सगळे जे आमी इन्ग्रिडियंट्स घेतले, जे काय जाय आमकां, म्हणजे पनीर, तांतयां आनी फुडें जे काय आमकां जाय ते सगळे हांवें भायर काडून दवरलेले, म्हणजे फ्रिजींतले कांयच ना। आमकां सगळे हेतून जे काय यूज करूंक जाय सगळे रूम टेम्परेचराचे इन्ग्रिडियंट्स घेवंक जाय। जर आमी थंड घेयत न्हू तर ते बॅटर सगळे पिड्यार जातले, बरें जावंचे ना, सगळे दही सारके एकदम कडील जातले। तर हेतून हांव घालता 2 तांतयां, एक करून आमकां तांतयां घालूंक जाय। एक तांती घालतकूच मातशें ते मारूंक जाय, जेन्ना तेचे ओदो पार्ट आहा ते एकदम गायब जातले, तेचे उपरांत दुसरे तांती घालूंक जाय। तर सुबेज हेका मारूंक गरज ना, बेश्टे तांती सगळे मिक्स जाले की ना की आमकां स्टॉप करूंक जाय। तर हे आतां बॅटर ऑलमोस्ट रेडी आसा। लास्ट हेतून आमकां एक घालूंक जाय ते फ्रेश क्रीम बी हांवें भायर काडून दवरलेले, हांव तुमकां दाखयता पळया। आतां हे बॅटर जे आसा बरें स्मूथ जाले, तांती घालतकूच हांवें बरें मिक्स केले आनी आतां हांव हेतून फ्रेश क्रीम घालता। हे म्हाजे कडेन अमूलाचे टेट्रा पॅक आसता न्ही फ्रेश क्रीम, तेच हांवें यूज केला। तुमचे कडेन खंयचेय ब्रँडाचे आसो, नो प्रॉब्लेम। हे फ्रेश क्रिमान भितर साखर ना, हे अनस्वीटेंड फ्रेश क्रीम आसा। तर फ्रेश क्रीम घालून मातशें एक 2 मिनट हेका बरें करून मिक्स केलें हांवें। आतां स्पॅच्युला घेवन बरें वयरसून खाला हेका मिक्स करून घेवया, म्हणजे खालाक हे जर मिक्स जावंक ना तर हे स्पॅच्युलान बरें करून मिक्स जावन येतलें। तर आमचो बॅटर आतां रेडी आहा। आतां हे जे आमी
स्टार्टिंगाक बटर पेपर लावन आमचे टीन रेडी केलेले न्ही तेतून हे घालया. ह्यो हांवें 6 इंचाचो टीन घेतला आनी अवन हांवें एकदम हायेस्ट टेम्परेचराचेर गरम करूंक दवरला. म्हाजो हायेस्ट टेम्परेचर आसा 220 डिग्री सेल्सियस, 220 डिग्री सेल्सियस. आनी हे जे केकाचे जे पॉयंट आसा हे की नॉर्मली आमी पळयतात जाल्यार चीज केकाक खूब कांय काम करूंक जाय. म्हणजे पयले बिस्किटींचो चुरो कर, तेतून मस्को मारूंक जाय, मागीर खाला पयले एक बेस करूंक जाय बिस्किटींचो, आनी वयल्यान मागीर चीज केकाचो बॅटर घालूंक जाय, आनी अवन एकदम लो टेम्परेचराचेर दवरूंक जाय. मागीर चीज केकाचे बॅटर एका वॉटर बाथान, म्हणजे खूब कांय स्टेप्स आसतात ते नॉर्मली जे आमी चीज केक पळयतात. पूण ह्या ज्या चीज केकान आमकां कांयच तसलें करूंक नाका, एकदम सोंपे रेसिपी. आतां हे बॅटर रेडी पळय हांवें घातला अवनान, हे बरें करून वयल्यान ब्रावन कलर येवंक जाय. एकाच म्हणटात न्हू बर्न्ट बास, म्हणजे वयरसून करपलेलो मातसो, पूण करपलेलो टेस्ट बिलकूल येयना तोंडान, बरें टेस्ट येता एकदम. पळय हे मातशें सॉफ्ट जिगली आहा मातशें काडला तशेंच काडूंक जाय भायर. हांवें फकत एका 30 मिनीट हांवें बेक केला 220 डिग्रीज, आनी 2-3 वरां फ्रिजीन दवरतकूच हेका आमी सर्व करूंक जाता. आनी तुमकां म्हाजे व्हिडिओ कशे दिसले प्लीज म्हाका कॉमेंट करून सांगा. आनी तुमकां आनीक कसले व्हिडिओज जाय तेय म्हाका कॉमेंटान सांगा. हांव जरूर ते तुमकां ट्राय करून दाखयतली. आतां आमचे चीज केक रेडी आसा, हेका हांव सर्व करता एका प्लेटीर. हेचें टेक्स्चर एकदम क्रिमी आनी सॉफ्ट जाला, आनी हेका आमी एन्जॉय करतात आयज एका व्हडल्या कॉपान कॉफी घालून. आनी म्हाजे व्हिडिओ पळोवंक तुमकां खूब धन्यवाद. तुमकां सगळ्यांक देव बरे दीस दिवं. आनी प्लीज म्हाजे व्हिडिओक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब बी करा. थँक्यू.